बंदर कप्तान खात्यान बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या टर्मिनल बिल्डिंगेचेर परीत लवादान स्थगिती हाडल्या. ह्या बांदकामाक आम आदमी पक्षान विरोध केल्लो. गोंयचे सैम इबाड करपी अशा प्रकल्पाक विरोध जावपाकूच जाय. तशेंच ज्या स्वतंत्र संस्थांच्या हातान गोंयचो सैम सांबाळपाची सुत्रां दिल्यात ते सरकाराच्या आदेशा प्रमाण वागतात जाल्यार सरकार खासगी लोबीच्या म्हणण्या प्रमाण वागता असो आरोप वाल्मिकी नायकान केला. फाटल्यान जी इल्लीगल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन आसा ताज्या अगेन्स्ट वी वर फायटिंग अ लीगल बॅटल. आज म्हळ्यार काल एनजीटीचो हाजेर एक ऑर्डर आयलो. दे हॅव स्टेड दिस कंस्ट्रक्शन. दे हॅव डीम्ड इट इल्लीगल. दे हॅव डीम्ड इट दॅट द ऑथॉरिटीज डिड नॉट टेक द नेसेसरी परमिशन्स, डिड नॉट डू द नेसेसरी स्टडीज. जे इन्स्टिट्यूशन्स which are supposed to protect Goa, the environment of Goa, the safety of Goans, the people of Goa, ह्या institutions आज compromise जाल्ले आसा.